नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। अभ्यासाच्या नावान भोंवड्यो गोंयचे मंत्री आमदारांक नित्याच्योच भोंवड्याचेर कड्डिल्यात 20 कोटी। महालेखापान काढली खरडपट्टी, सरकारान मारलो खेळा संचालकाक ट्रान्सफर। शिक्षणीक वर्ष सुरू जावन गेले सप्तक, माध्यम धोरणाचे अधिसुचोवणेची ना जागमाग। कायदो खात्यांतली सुत्रां म्हणटात शिक्षण खात्यान अजून फायरूच धाडिल्ली ना। एनआरआय गोंयकार चलयेक कडेक उडोवन गोंया भायल्या चलयेक मेडिकलांत एनआरआय जीएन सीटार एडमिशन दिल्ल्यान बोवाळ। राष्ट्रवादी गोवा सुराज पार्टी मागता चौकशी। तरुण तेजपालाचे जामीन अर्जाचेर 27 जूनाक सुनावणी घेवपाची सुप्रीम कोर्टाची तयारी। सुनावणी जावपाची आशिल्ली 7 जुलयाक, तेजपालान केल्ली विनवणी। आनी खेळांत थॉमस मुलराचे हॅट्रिकेच्या नेटार जर्मनीन पोर्तुगालाचो केलो धुंवर। युएसएन मारले घानाक। इराण आनी नायजेरिया मजगती अंदूच्या वर्ल्ड कपाची पयली गोललस ड्रॉ। खबरो विस्तारान। अभ्यासाच्या नावान आंतरराष्ट्रीय भोंवड्यो हे गोंयचे मंत्री आमदारांक नव्यो न्हय। गोंयचे मंत्री आमदाराचे असल्या भोंवड्याचेर महालेखापालान हे पयली बरीच खरडपट्टी काढल्या। 2007 ते 2012 मेरेनचो 5 वर्सांचो रिपोर्ट पळयल्यार सरकारान ट्रॅव्हल मार्ट, रोड शो आनी पर्यटनाच्या नावान मंत्री आमदाराचे फॉरेन भोंवड्याचेर 20 कोटी कड्डिल्यात, मात फायदो शून्य। तातूंतच अजाप म्हळ्यार सरकाराचे आंगलट आयिल्ले ब्राझील भोंवडेचे वादा उपरांत खेळा संचालक VM प्रभुदेसायाक अकस्मात उपसंचालक फिजिकल एज्युकेशन म्हूण ट्रान्सफर मारला। सरकारी पैसे कड्डून गोयचे आमदार मंत्री ब्राझीलाक वर्ल्ड कप भोंवडेर वचपाक भायर सरिल्ले। असलो प्रकार गोंयाक नवो न्ही। अशे तरेन लोकांचो पैसो कड्डून अभ्यास आनी पर्यटनाच्या नावान आमदार मंत्र्यांक फॉरेन भोंवडेर धाडपाचो गोंय सरकाराचो कारभार नित्याचोच। 2011-12चे महालेखापालाचे रिपोर्टान असले भोंवड्यांचेर बरीच खरडपट्टी काडल्या। आमदार मंत्री आनी पर्यटन खात्यातले अधिकारी अदीमदी असल्यो भोंवड्यो करीत असतात, पूण तातूंतल्यान गोंयाक आज मेरेन जाय तसो फायदो जाल्लो ना। मात भोंवडेचे नवे नवे विक्रम जायत आसात। अशो भोंवड्यो करपाक पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार तातले तातून फुडे। 2 years I am going everywhere all over the world. टूरिज्म के बारे में सीखने की तैयारी करता हूँ। महालेखापालाचे रिपोर्टा प्रमाण आमदार मंत्र्यांनी 2007 ते 2012 मेरेन 6 वर्सान 38 वयर इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट, भोंवड्यो आनी 15 रोड शो केल्यात। हे सगळे गजालींचेर तांणी 19 कोटी 47 लाख मोडल्यात। CAG अहवालाची माहिती। 2007 ते 2008 ITM 1.87 कोटी, 2008 ते 2009 2.21 कोटी, 2009 ते 2010 रोड शोचेर 3.43 कोटी, ITMचेर 1.99 कोटी, 2010 ते 2011 मेरेन रोड शोचेर 2.39 कोटी, ITMचेर 2.71 कोटी, 2011 ते 2012 रोड शोचेर 2.44 कोटी, ITMचेर 2.40 कोटी, रोड शोचेर वट्ट 8.26 कोटी आणि ITMचेर 11.80 कोटी। आता पळयात फक्त वर्ष 2013 गोयच्या आमदारांनी केल्ल्यो तथाकथित अभ्यास भोंवड्यो। 23 मार्चाक परुळेकारान बर्लिन, नेदरलँड आणि डेन्मार्कान रोड शो केले। डिसेंबर 2013 परुळेकारान न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिसान रोड शो केलो। बाकीचे मंत्र्यांचे अशेच टूर। इंडिया ट्रेड फेराक उद्देग मंत्री महादेव नाईक गेल्लो दुबय। सप्टेंबर 2013 उपसभापती अनंत शेट रशियान प्रदर्शनाक गेल्लो। आमदार गणेश गांवकार ITB एशियाक सिंगापूर गेल्लो। आमदार निलेश काब्राल पर्यटन खात्याचे अधिकारी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडाक रोड शोक गेल्ले। हे इतल्याचेर सोपना। महालेखापालान अशे कितलेशेच गजालींचेर निरीक्षणां करून सरकाराची खरडपट्टी काडल्या। ITM आनी बाकीचे देशी ट्रॅव्हल मार्टांनी येतल्यो टुरिस्टांचो आंकडो नोंद करूंक विजिटर बुकच दवरूंक नाशिल्लो। एजन्सीनी दिल्ल्या रिपोर्टांनी फक्त फोटो, मात माहिती कांयच दिल्ली ना। रोड शो आनी ITMनी द्विपक्षीय समजिकायेच्यो कबलाती केल्ल्यो ना। GTDCन केल्ल्या रोड शोंक लागून कसलेच ट्रेड कॉन्ट्रॅक्ट जाल्ले ना। रोड शोनी खासगी भागीदारांक आस्पावून घेतिल्ले ना। इतले मजगती ब्राझील टुराच्या वादा उपरांत खेळा आनी युवा वेव्हार संचालक VM प्रभुदेसायक फिजिकल एज्युकेशन आनी यूथ सर्व्हिसेसचो उपसंचालक म्हूण अकस्मात ट्रान्सफर मारलो। YB तावडे खेळा आनी युवा वेव्हार संचालक केला।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जावन आठवडो जालो. सरकार अजूनही माध्यम धोरणाची अधिसुचोवणी काडपाची जाग माग करिना. माध्यम धोरणाचेर शिक्षण खात्या कडल्यान फायलच आयिल्ली ना अशें कायदो खात्याची सुत्रां सांगतात. सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाच्या माध्यम भास धोरणाचेर दिल्ल्या निकालाच्या फाटभुंयेर धोरणांत बारीक सारीक बदल जातले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणिल्ले. मात धोरण अधिसूचित नासले तरी अल्पसंख्याक इंग्लीश शाळांचे अनुदान बंद जावचें ना. मुख्यमंत्र्यान माध्यम भास धोरणाची अधिसुचोवणी काडपाचें उतर दिवन 15 जायत आयली. माध्यम भास धोरणांत बारीक सारीक बदल करून 8 दिसां भितर अधिसुचोवणी काडटले अशें पर्रीकारान 5 जूनाक मिडियाक उलोवन दाखयल्लें. जूनाच्या 3 तारखेक आनी 4 ते 5 तारखेक म्हाका सांगता जून जालो म्हणून आनी तुका जून एंड म्हणला. टुडे इज 5. तुमी केन्ना सेंट्रल वचून एमआयची कांय चिंता करूं नाका. आमचे परफेक्ट हा. फक्त ते मातशें वर्डिंग रीड्राफ्ट करचें पडटलें बेस्ड ऑन आतां मदींच सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन येतलो हें हांव जाणातलो. वी वील हॅव टू स्लायटली रीड्राफ्ट अवर पॉलिसी. मायज मॅन तशीच उरतली. आनीक 8 दिसांनी आनीक 8 दिसांनी आनीक 8 दिसांनी. मात ह्या गजालीक आतां 15 जायत आयली. माध्यम धोरणाची फायल अजून मेरेन कायदो खात्यान पावपाचीच आसा. प्रुडंटान हाचेर शिक्षण संचालक अनिल पवाराक विचारले. तो म्हणटा ताका मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका आसा, सध्या ताका वेळ ना. माध्यम भास धोरणाची कसलीच फायल अजून मेरेन कायदो खात्या मेरेन पावंक ना ही गजाल कायदो खात्यांतल्या सुत्रांनी उलोवन दाखयली. माध्यम धोरणाचेर सरकारा कडच्यान कसलीच सुचोवणी वा निर्देश शिक्षण खात्याक येवंक ना. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक धरून माध्यम धोरणाची अधिसुचोवणी काडटना शाळांक अनुदान आनी मान्यताय दिवपाचो मुद्दो सोडयतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगिल्लें. पूण 15 जायत आयली अजून धोरणाचे अधिसुचोवणेची हालचाल कागदाचेर येना. सुप्रीम कोर्टान कर्नाटक सरकाराच्या माध्यम धोरणाचेर दिल्लो निकाल गोंय सरकाराच्या निर्णयाक धरून आसा. पूण तरीकूय सद्याच्या धोरणांत मातशे बारीक सारीक बदल करचे पडूं येता अशें पर्रीकारान म्हणिल्लें. माध्यमाचो मुद्दो सोडोवंक सरकारान मुळाव्या शाळांनी द्विभाशीक पुस्तकां लायल्यात. मात नवें माध्यम धोरण अधिसूचित केन्ना जातले तें कोणाकूच खबर ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. एनआरआय गोंयकार चलयेक मेरीट लिस्टांतल्यान कडेक उडोवन एका गोंया भायल्या चलयेक मेडिकलांत एनआरआय आनी जीएन सिटाचेर MBBS एडमिशन दिल्ल्यान बोवाळ पडला. शामीन म्हणटा ते गोंयकार चलयेची फामील आतां सरकाराची दारां बडयता. राष्ट्रवादी आनी गोवा सुराज पक्षान ते चलयेचो प्रश्न काडला. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. हे कर्म करतले अधिकाऱ्यांची 48 वरां भितर चवकशी आनी कारवाय जावंक जाय म्हूण राष्ट्रवादीन मागला. ही पळयात 2014-2015 ची मेडिकलाची MBBSची पात्रताय वळेरी. पळयात शामीन मेलरोज आल्मेदान एनआरआय आनी गोवन ओरिजीन वळेरेंत MBBS कोर्सा खातीर अर्ज केल्लो. हें पळयात लक्ष्मी संजय कुमार निकम. ताणें MBBS कोर्साक एनआरआय वळेरे खाला अर्ज केल्लो. मात गोवन ओरिजीन म्हणून नोंद करूंक नाशिल्ली. आतां पळयात डिग्री एडमिशनाची मेरीट लिस्ट. अकस्मात शामिनाचो सीट लक्ष्मीक दिलो. हे सीट NRR आनी गोवन ओरिजीन कॅटेगरींतलें. शामीन म्हणटा हो ताचेर मोठो अन्याय. I'm an NRI Goan from Kuwait and an MBBS hopeful. I'm deeply disappointed with what has happened to me. A seat has been taken away from me by a non-Goan due to unfair means. My parents will now pursue legal action to get me back my seat. राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी सुराज पार्टी शामिना फाटल्यान रावल्यात. नेम मोडून दिल्ल्या ह्या एडमिशनाची 48 वरां भितर चवकशी करून शामिनाक न्याय दिवचो म्हूण तांणी मागला. Our demand is a thorough probe. Within 48 hours, the Chief Minister, who is the Education Minister, should come out clean and say there is nothing wrong, everything is okay. There cannot be worse psychological trauma on a girl child, and anything goes wrong, this government will be responsible. She has been dropped to number 3 by a girl who claims that her grandmother was a Goan, and when the eligibility list came out, the girl of the number 0826 fills in her details as only an NRI, not a Goan native. However, the same girl on the final degree admission merit list comes up to a number 2 position with the details as NRI in category 1 and Goan native at category 3. There is a malpractice and a foul play
and I completely allege that the Director of Education, Mr. Guy Tonde, and maybe people in the Education Department right up to the Ministry are involved in such scams. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तेजपालाचे जामीन अर्जाचेर 27 जूनाक सुनावणी घेवपाची तयारी सुप्रीम कोर्टान दाखयल्या. पयलीं 7 जुलयाक सुनावणी घेवपाचें थारिल्लें. नोव्हेंबरा सावन तेजपाल कादयेत आशिल्लो. कांय दिसां फाटीं ताची आवय सोंपली तेन्ना तिचे निमणे संस्कार आनी विधी करपाक म्हूण ताका सुप्रीम कोर्टान अंतरीम जामीन दिल्लो. 27 जून मेरेन तो जेली भायर आसतलो. जेली भायर बरी वागणूक दाखोवन तेजपालान जामीन अर्ज बेगीन सुनावणीक घेवंक कोर्टाक विनवणी केल्ली. सुप्रीम कोर्टान ती मानून घेतल्या. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.